दोगांनी बीजेपीन उडी मारिल्ल्यान काँग्रेसीक मोठो धपको. काँग्रेस विधानसभेन सगळ्यात मोठ्या पक्षाच्या सुवातेवेल्यान आता बीजेपी बरोबर सत्तेची गणिता राती भितर बदलली. काँग्रेस म्हणटा बीजेपी धाक दाखोवन आमदारांक गळाक लायता. अजूनय कांय जाण फुटपाचो भय. काँग्रेसीचो रोग विश्वजीत राणेचेर. विश्वजितान बीजेपीन उडी मारिल्ली खंय अमित शहाच्या धमक्यांक भिवन. ह्या दोगांचे घडये खंय तशेंच जाला आसूये. 2 days before Sapre came and I called him, also he came and had a 2 hours discussion. That time also he has told me that doctor, some unwanted people are spreading the rumors, don't believe it. Because I know my constituency people have voted against the BJP. I cannot go against the wishes of the people of the Goa and my constituency particularly. So even yesterday night after 7 o'clock, Subhash, I was with Subhash. He was talking about his family issues, this thing and all that. He was sharing everything to me. But I also he has assured that I will never leave doctor. They are scared of something. In that way, how when Vishwajit left Congress, the same thing was there like that. That time, before leaving, Vishwajit called me and told that, Doctor, the BJP National President Amit Shah is after my life. I have no other option. Now, that's the reason I am leaving Congress. I asked him, what is the problem? No, you send somebody to my house, they will come to know. They are after my life, they will kill my family. Like that he has told. Then after that he left Congress, then I also totally disconnected my contact with Vishwajit also. And particularly Amit Shah Modi combination is not like Congress doctor. You don't underestimate them. I'll come and explain everything to you. They are the murderous, ruthless fellows. They will go to any extent. They are after my life. They are after my children. They will kill my family. That is the reason I have no way I am sitting there with the BJP. But I am a congressman. No, I am not claiming. You ask him whether he has told or not. You ask him. It is not me. I never called him. He called me from his phone mobile. He always, every time he used to tell. उरिल्ले 14 कशेच हलचे ना. अजूनय काय बीजेपीचे आमदार संपर्कात आसात. सरकार घडो येता म्हूण चेल्ला कुमार मिडिया मुखार उलोवन दाखयता. I have never ruled out any possibility. I thought the thing, people, those who have the faith on the people of the Goa, we will go with them. So you always said that there are many BJP MLAs in touch with you. Yes, no doubt. At least now you will move forward to get them in Congress. So you are ready to break BJP. I cannot. They have already break your party. I cannot give any reply to your question at all now. But are you confident that you are going to keep intact your leaders, all 14 MLAs? Yeah, I am very confident. That 14 MLAs is going to be confident. You are meeting now with MLAs. No, I will come from morning. I am in touch with everyone. सोपटे आणि सुभाष गेल्या उपरांत काँग्रेस आमदारांची बसका जाली. बहुमत सिद्ध करपाचो दावो अजूनय आसा म्हूण काँग्रेस सांगता. आणि आयज जे तेमी कृती केल्ली आसा, जे परत एक फावटी पयशाचो आणि सगळे गव्हर्मेंट मशिनरी जे सेंट्रलाचो पावर यूज करून ज्या पद्दतीन आज 2 आमदारांक तुम्ही फोडलात, ते परत एक फावटी दाखोवन दिल्लें आसा की सत्ता दवरपाक, सत्ता हासील करपाक खंयच्याय लेवलाक ते वयतात. Just because you want to be in power by hook or crook, by murdering democracy, by destroying the democratic institutions, by using and usurping the custodian of the constitution, the office of the governor, it is a matter of shame. आपल्यागे फायद्याक हे दोगोय कॅन्डिडेट बीजेपी गेले. हे दोन्ही कॅन्डिडेटाचेर आमी कॅन्डिडेट घातले. जो विश्वासघात बीजेपीन हेंका करपा लायला. जी पार्टी म्हणटाली काँग्रेस मुक्त इंडिया जाय म्हणटाली ती गोंया हेंकोडे काँग्रेस MLA व्हरपा परिस्थिती येयल्या. वी विल फायट. We will take this fight to the people. We are hell bent in telling the people of Goa the Congress party is not getting scared of the BJP party in Goa. We will fight. We will see that
we win the seats and teach a BJP a lesson. It's not correct for just speaking out MLAs. Because we are in the 21st century and we are a mature democracy. And they should not indulge in this kind of cannibalism, I would call it. And Goa, the people of Goa will teach them a lesson. पण आमी त्यांचे म्हणजे कोणाकच टच करून आयज पर्यंत आनी आमकां टच करपाची गरज ना कारण काही लोक जे आसा आमच्या लिडरांचे संपर्क आसा आनी ते संपर्क जे आसा आनी एक आमकां वाटचाल एक 6 म्हयने वचपाक पडत पूण कांय नजो अशें कितें रोखडीच इलेक्शन आसा विदीन 6 मंथ्स त्यांनी इलेक्शन वचपाक जाय पार्लमेंटाचें इलेक्शन आसा पूण जी पार्टी जी लोकां सांगता सगळे तरेची तुका ध्येय धोरणां हें तें सगळें तरी सांगता की हेजी पार्टी सामकी ही पार्टीन अशें दुसरे पार्टीचे लोकांक व्हरप नासता. मध्यावधी जावं पोटवेंचणुको एप्रील मायात गोंयांत लोकसभे बरोबर वेंचणुको आसातच. कोण जिखतलो कोण पडटलो ते तेन्नाच कळपाचें. मात सद्याचे घडयेक काँग्रेसीन सगळ्यात मोठ्या पक्षाचो स्टेटस वगडायला आनी बीजेपीक सरकाराचे नेतृत्व बदलाची वाट मेकळी जाल्या इतली खरी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. काँग्रेसीचे बंडखोर आमदार सुभाष शिरोडकर आनी दयानंद सोपटेन बीजेपीन उडकी मारिल्ल्यान राजकीय मळार खवदळ. हरमला काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी दयानंद सोपटेचो पुतळो जाळो. पक्षांतराचेर गल्ली ते दिल्ली मेरेनच्या राजकीय प्रतिक्रिया. सुभाष शिरोडकर आसा थंय ताचे कार्यकर्ते. शिरोडा मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास जर तांकां साधूंक मेळटलो जाल्यार वेल एंड गूड वी हॅज टू सपोर्ट हिम. आमी कार्यकर्ते म्हणून कशें आसा आमी सदींच कशें आसता पार्टी म्हणून आसता पळय न्ही ती पार्टीच म्हणून सगळे लोक आसता अशें ना. ते थोडे लोक आसतात पार्टीचेच हें घेवन म्हणजे ते हें घेवन रावले तत्व घेवन रावल्ले आसतात. पूण आमी अशें आसा की सुभाष शिरोडकर आमचो लिडर आमी मानला आनी त्या खातीर सुभाष शिरोडकर जी कितें स्टेप घेता ती बरीच घेतलो अशें आमकां दिसता म्हणून आमी सुभाष शिरोडकर फाटल्यान रावतले. पार्टीचो जो लिडर दिता ताचे बरोबर रावपाचे काय ना ते बीजेपी मंडळ थारायतले. फाल्यां सकाळ कशें पार्टी वयर वचूंक जाय न्हू म्हणून जे पार्टी डिसिजन दितले आमी पार्टी आमच्या मंडळाची मागीर मिटींग घेतली आनी आमी कितें करपाक तें मंडळ ठरयताले. हांव एकटो कांय करूंक शकना. मेन म्हणल्यार कशें आसता पार्टी आनी मंडळ ते करून मागीर कितें करपाक तें करतले. अशें ना न्हू इतलीं वर्सां आमी आतां काम केलें रात दीस आमी पयलीं हेजे पयलीं उलयलेले बाई कडेन सुद्दां की जे बीजेपी शिरोड्या सांबाळून दवरलेली ते कशें आशिल्ले केळी आनी पाव खावन ते हांगा बीजेपी तेणी सांबाळून दवरले. आमी पळयलेले आमी तेन्ना कार्यकर्ते नाशिल्ले पूण जशे ते म्हागे घरा कडेन येताले अशें लिपलिपत हें करून येवन तेणी ते पार्टी सांबाळून दवरलेली. आनी हें आतां कशें जालां जे वाऱ्या बरोबर तशें पार्टीक तें करचें पडटा न्हू. मेन कशें आसा आतां सीट जाय सरकार हें करतलो जाल्यार आपले आमदार आसूं जाय. म्हणटकीर आमदार जातले जाल्यार आयज लोक परिस्थिती प्रमाणे पार्टी जे अमित शाह कितें डिसिजन घेता ते गेले हें आसा तेजेर कसोटी आसा म्हणजे त्या पार्टी बीजेपी कितें आसा पळय तेजे बरोबर आमी आसता. हरमलाक काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी दयानंद सोपटेचो पुतळो जाळलो. आयज जे सोपटेन कितें केलां ते एकदम वायट कृत्य केलां. हेका उलोवपाक वाव दवरूंक ना. तेका आमी आमचें इतकेंच म्हणणें आहलें की कार्यकर्त्यांक घेवन बस तुका निवडून हाडपाक रातीचे दीस केले कार्यकर्त्यांनी हे विचारलो तूं माणूसकी दवरूंक ना हेणी. आनी बीजेपीत वयता हेणी कितें चलयला आमच्या मारण्याच्या जनतेच्या लोकांक पानां उचल्यात अशा मनशाक आमी दाखोवन दिवया जेन्ना तूं इलेक्शनाक रावतलो तेन्ना तेन्ना सगळ्यांनी जाब विचारपाक जाय अरे बाबा तूं कोण हांगा आमचे कडेन मतां मागपाक. हाल्या मनशाक घरा धाडल्या शिवाय आनी घरा बसयल्या शिवाय आमकां पर्याय ना. आयज जेणे विश्वासघात केला तोच विश्वासघात आमी हेकाय करून दाखोवंक जाय आनी तेची दिशा ताका खिसर आसा ती दाखोवन दिवंक जाय. काँग्रेसीन सरकार हलोवपाचे यत्न केल्लो आतां तेच हल्ले. And the Congress has tried to destabilize the government and resulted in destabilizing themselves. The elected representatives within the Congress party are tired of these games, the negative politics played by the Congress leadership at the state level. And I think this is manifesting itself in revolt by the Congress MLAs. आणि ते जे कितें करता तें सारकें नकारात्मक भुमिका घेवन
फुडें वतात ही नकारात्मक भुमिकेच्या विरोधात काँग्रेसीन रिएक्शन जावंक लागलां हें रिएक्शन इज मोर समटायम्स मोर इंटेन्सीव दॅन द एक्शन अँड दीस इज वॉट इज शोईंग इटसेल्फ. काँग्रेसीचे दिल्लीतले पुढारी म्हणतात बीजेपीची पैशांची पावर. तो हो सकता है क्योंकि जिस तरह का पैसा ये लोग फेंक रहे हैं, अमित शाह का मतलब क्या है, बैंक खोल दिया. सरकार भी उन्होंने ऐसी बनाई थी. मतलब सबको पता है कि वहां किस तरीके की खरीद फरोख्त हो रही है. अब खरीद फरोख्त के सामने कोई क्या कर सकता है. जो अनैतिक सरकार वहां चल रही है, आपके पास मेजोरिटी नहीं है, आपका मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है वहां तो लूट चल रही है गुजरात. चाहे गोवा हो, वहां तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, उसका हक था. अब उसको हक भी नहीं दिया और उसके बाद उसको तोड़ने का काम भी कर रहे हैं. तो लोग देख रहे हैं और मैं सोचता हूं कि 19 के आने वाले चुनाव में ये सब मुद्दे एक साथ ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.